आरजी पक्षान मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांकडेन आचारसंहितेचें उल्लंघन केल्ल्याची कागाळ नोंद केल्या। गोंय महाराष्ट्र बॉर्डरीचेर आरजी पक्षान भाजपा कडल्यान पयशे घेतल्यात असो सोशल मिडियाचेर फटीचो पोस्ट व्हायरल केला। देखून सोशल मिडियाचेर फटीचो पोस्ट शेअर करप्या आड खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी आरजीपीचो वांगडी विश्वेश नायक हांणी दिली। जाल्यार इंडिया अलायन्सच्या वांगड्यांनी सोशल मिडियाचेर फटीचो पोस्ट केला असो दावो तांणी ह्या वेळार केला। कालच्यान एक फेक न्यूज, एक फॉल्स न्यूज आउट जाता आणि ते आमचे पार्टीक लिंक आसा ते तुमकां दाखयता। तुमकां खबर आसा, पयलीं तुमकां सांगता की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसा आणि फॉल्स न्यूज नाल्यार फेक न्यूज स्प्रेड करूंक मेळना, जावं ती सोशल मिडियाचेर, व्हॉट्सएपाचेर आनी खंयच्या प्लॅटफॉर्माचेर। आणि तेका आयपीसी लागता, मागीर तेका दुसरे कायदे लागता आणि 5 वर्सांचे मागीर तेका जेल सुद्दां आसा। जो कोण मनीस स्प्रेड करता, फॉरवर्ड करता, तशें कितें कायदे आसा। आतां ती न्यूज कितें आनी ती सर्क्युलेट खंयसर जाता, कितें जाता ती तुमकां पयलीं दाखयता। ही ती न्यूज एक पोस्ट आसा। एक्चुअली खूब कडेन वो न्यूज येता तो गोवा पल्स म्हणून घातला। एक्चुअली गोवन पल्स की दुसरे न्यूज तेजो आसा तो गोवन पल्स आणि तिथे ईमेल आयडी आसा govanpulse@gmail.com म्हणून एक त्यांची ईमेल आयडी आसा आणि गोवन पल्स म्हणून तिचे ते नाव आसा। आता हे कितें हेजे आमी डोमेन चेक केले, गुगलाचेर सगळे पयले वेबसायट चेक केले, आमकां कांय मेळोंक ना। आमी म्हणलें की कोण तरी हो यूज करता आणि कोण तरी करता म्हणून। आतां हेजे कंटेंट जेन्ना डिटेलान गेले, कंटेंट व्हेरी शॉकिंग आसा। फर्स्टूतल्यान व्हेरी शॉकिंग कितें म्हणटा, ह्यूज अमाउंट इन कॅश वॉज हँडेड ओवर टू आरजीपी टीम टुडे म्हणजे काल at Maharashtra Goa border by the BJP to fund RGP election activity in Goa। म्हणजे बॉर्डर तो अशी उगड्यार आसा, फ्लाइंग स्क्वॉड थंयसर कोण ना, थंयसर रिटर्निंग ऑफिसर कोण ना, इलेक्शन कमिशनाचो कोण ना, सगळे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सगळो भायर आसा, बेश्टो आसा अशें हे पोस्ट सांगता। The fund is used to attack Congress candidate, very important now। वो शब्द पळया काँग्रेस, काँग्रेस शब्द पळया पोस्टर कितले फाटी येता। The fund is to be used to attack Congress candidate, their reputation। The main aim is of the RGP to split BJP vote। BJP voters, any shocking as if BJP voters are unhappy both in south and north, and due to choice of candidates, some of them may vote for Congress, and the RGP has take task with attacking Congress candidates in the every possible way। The Congress शब्द हो आणि इंडिया अलायन्स काँग्रेस शब्द यावरून 1, 2, 3, 4 आणि इंडियान 5 फाटी जाला यूज। इतू हो पोस्ट अगेन्स्ट आसा आरजीपीच्यान, आमी पयशे घेतला म्हणून सांगला आणि आमकां तरी आमकां डायरेक्ट चार्ज आसा की हो फेक न्यूज आसा, हो फॉल्स न्यूज आसा। आणि एकाच लागून आमी हो गोवन पल्स आणि कोण ती तेंची ईमेल आयडी आसा तेच्या नावाचेर आमी आयजूच आमी कंप्लेंट केल्ली आसा। रिटर्निंग ऑफिसराक एक कंप्लेंट केल्ली आसा की एका मॉडल फंड लायचो आणि कोणी फॉरवर्ड केला सोशल मिडियाचेर, व्हॉट्सएपाचेर आणि खंयचे स्टेटस कोणी दवरला आणि खंय खंय शेअर जाता तेंचे सगळ्यांचेर एक्शन जावची। सगळ्यांचे 3 ते 5 तांकां इम्प्रिजन जावची असो आमी स्ट्रॉंग मेसेज कंप्लेंट केल्ली आसा।